तिच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 4 विसवोर वोड 1 ते 20 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नव्यान तो दोरयाचे दोडेर शिंकोंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकठांवलो की तो दोरयांत आसलेल्या एक व्हड्यार चडून बसलो आनी सगळो लोक दोरयाचे वाटेन दोडेर रावलो. तो तांकां सबार वस्तू ओपारींनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोपून गेलो आनी वोंपताना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जोबरशे माती नासलें तसले खोडपे जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपून गेलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें, कांटे वाडले आनी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें, तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जाली. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसा तांणी आयकुचें. ओपारीचो हेतू हो. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 शिसां बरोबर तांच्या सांगाता आसलेल्यांनी ओपारीची समजोणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें तांकां अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक देवान तुमकां देणें दिलां, पूण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवण ओपारींनी. अशें कित्याक पळयता तांकां दिसना जावचें आनी आयकता तांकां समजना जावचें, ना जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत. जेजू वोंप्याच्या ओपारीचो ओळ दिता. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, ही ओपार तुमी समजनात, तर हेर सगल्यो ओपारी कश्यो समजतल्यात. वोंपी वोंपतात तें उतर तांणी आयकना फुडें सैतान रोकडोच येता आनी तांचे भितर वोंपलेलें बी काडून व्हरता. तें वाटेर वोंपलां तें उतर ही ती. तेच पोरी उतर आयकतच रोकडीच खुशालकायेन तें घेतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळ आनंद देखून ती चड वगत तोखनात. उतराक लागून विघ्न वो दुमाळो येना फुडें ती रोखडीच वावाडता थावन कडसरून वेतात. खोडपी जमनीर वोंपलें तें उतर ही ती. आनी हेर दुसरीं उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर दुसऱ्या वस्तूची आशा भितर सरून उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. तें कांट्या मदें वोंपलेलें तें उतर ही ती. आनी उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 पीक दितात. तें बरी जमनीर वोंपलेलें तें उतर ही ती. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां वोंप्याची ओपार घालता. आनी बाबणीनो, ही ओपार आमी कितले फाटी आयकल्या आनी आमी पळयता की जेजू ह्या ओपारीन आमकां सांगता की एक वोंपी आपल्या शेतान वेता आनी तो वोंपता आनी तो आमकां सांगता 4 जमनीचेर हें बी पडटा. आनी ह्यो 4 जमनी कसल्यो? पयली जमीन जावन आसा जी वाटेर पडटा आनी तें बी किल्लोना, सुकणीं येतात, तें बी खावन वेतात आनी आतां तें बी किल्लोना. दुसरें बी खोडपाचेर पडटा. तेंचो जमीन चड खोल ना म्हणून बेगीनच तें झाड वयर येता, पूण तिचो खोडपां आहा म्हणून आनी तांची मुळां भितर वचोंक ना म्हणून आतां तें झाड 2-3 दिसांनी काबार जाता आनी मरोन वेता. तिसरी जमीन म्हणल्यार कांट्यांनी. वय कांट्यांनी आमच्यान झाड किल्लोता, पूण जेन्ना तें झाड किल्लोता कांटे आनी दुसरीं झाडां ताचे वयल्यान हा म्हणून तें आतां चिपडावन रावता आनी तें आतां फळां दिवंक पावना. आनी निमणी जमीन म्हणल्यार जावन आसा एक बरी जमीन ज्या जाग्यार
ते बी पडटा किल्लोता आनी आतां 30, 60 आनी 100 पर्यंत फळां दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, ही वोपार जी जेजून दिल्ली तेन्ना त्या लोकांक ह्या वोपारीची सजमणी मेळपाक जायनासलें. आजून पासून कितें म्हणटात तें जेजूची उतरां ओ कितें स्वर्गीचें जें देव शिकोवंक सोदतालो हें लोकांक सजमो नासलें. कित्याक आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो, आजून तांचो आत्मो बदलूंक नासलो, आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो. म्हणटच जेजू आतां जो तिचो शिकयतालो, आतां जो लोकांक ती खोशी आसली शिकपाक, ती रावन ती आतां देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतराची सजमणी घेतात. तर आयज भाव भयणीनो, हांव ही सजमणी कितें दिल्या ती आमी वाचून आमकां पळोवंक जाता. पूण आमी आयज 2000 वर्सां जावन जेन्ना ही वोपार आमी आयकता, ही वोपारी वरवीं आमकां कळोन येता की आतां आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या म्हणून, कशे भाशेन आमी जेजूचे सोत मानला म्हणून, आमी जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें ताणें आमचो जागो घेवन आमचे पासत मेलो म्हणून, तें सोत मानला म्हणून आमकां आतां जेजूचो आत्मो मेळटा. आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाता आनी देव आतां तेज्या उपरांत आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. देखून आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्मो आतां आमकां फळां दिवंक शिकयता. आतां आमी फळां दिवंक पावता. म्हणटच आतां ह्यो 3 जोमणी ज्यो आसा, ज्यो वाटेर पडटात, खडपाचेर पडटात आनी कांट्यांनी पडटात आनी फळां दिनात, ही जोमणी जावंक जायना जो कोण जेजूचेर बावरता, जो मनशाचो आत्मो जेजू सारको जाला. पूण ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां आमच्या आत्म्याची जमीन म्हणटा ती आमच्या काळजाची जमीन आतां जेजू सारकी जाल्या आनी आतां आमच्यान फळां दिवंक पावतात. पळय, जो कोण जेजूचेर बावर दवरता, खरेपणी ताचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, तांच्यान 30 दिवंक जाता, आयज 2 वर्सांनी, थोड्या दिसांनी 60, 100 पर्यंत दिवंक जाता. पूण आमच्यान थोडी तरी फळां दिवंक जाता, 10, 15, 20. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान आमी रिगून रावता, आमच्या मनाची नडसडणी करता, तितले आमी अदीक फळां दिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमिदेव आनी सोरोंडार मानला जाल्यार, खरेपणी आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा जाल्यार आमी आतां देवाच्या उतरान रिगून रावप. पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवन दिवया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता आनी आमच्या मनाची नडसडणी करता, आमी आतां ही तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतले हांव. देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले हांव. दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान हाडटले हांव आनी हें जेजूचें राज वाडत वेतलें आनी एक दीस आमी स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.